नमस्कार. समेस्तांक प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटोवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. 75व्या गणतंत्र दिसाची समेस्तांक राज्यपालान भेटयली परबी. 2047 मेरेन अमृतकालाच्या मजतीन भारताक विकसीत भारत करपाचो करूया यत्न. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयन मारलो उलो. पुराय गोंयांत व्हडा उमेदीन मनयलो प्रजासत्ताक दीस. सरकारी खाजगी कार्यालयां तशेंच स्कुलांनी जालें झेंडा वंदन. गोंयचो 2024-25 वर्साचो अर्थसंकल्प 8 फेब्रुवारीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली म्हायती. मातोळच्या फुलकारांचेर काळजायांच्या फुलांच्या मळ्यांक परतून एक फावट लागलो उजो. मुद्दाम जावन कोणे तरी लायला उजो, फुलकारांचो आरोप. गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना तो मेरेन मायनिंगाक आमचो खर विरोध. मुळगांवकारांनी दिली शिटकावणी. मुरगांवां वाडपी कोळशाचें प्रदूषण आनी हळशिकावण्या वासाचो विशय सोदून काडपा खातीर उपजिल्लो अधिकाऱ्यान एमपीटी अदानी आनी जेएसडब्ल्यूक दिला सुचोवणी. आतां खबरो विस्तारांत. पुराय गोंयांत प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. सरकारी खाजगी कार्यालयां तशेंच स्कुलांनी झेंडा वंदन जालें. पळोवया गोंयच्या विंगड विंगड भागांत मनयिल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाची खिणचित्रां.
आणि 26 जानेवारी 1950 ही आमची घटना झाली आणि आमच्या देशाची ही अशी घटना असा जी अंडर चेअरमॅनशिप ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अंडर झाली की सगळ्यात बरी असा म्हणजे सगळ्या देशापेक्षा जर आमची घटना असाला इतकी बरी असा पॉवरफुल असा आणि बेसिकली 3 पिलराचेर रावता लेजिस्लेचर ज्युडिशियरी आणि एक्झिक्युटिव्ह आणि हाचेर ही घटनेन आमकां सगळे अधिकार दिल्ले आसा आज हे घटनेमुळे आमकां सगळे फ्रीडम ऑफ स्पीच टॉक सगळे जे फ्रीडम असतात हे मेळलेले आसा आणि त्यामुळे आम्ही हे देशाचे जो आमचा स्वतंत्र देशाचे खरोखरच आम्ही हे एन्जॉय करता गोयचो 2024-25 वर्साचो अर्थसंकल्प 8 फेब्रुवारीक मांडटले अशी माहिती बीएसी मिटिंगे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या ह्यान पयलीं 6 फेब्रुवारीक अर्थसंकल्प मांडपाचे थारिल्ले मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर ह्या वेळार पत्रकांत बदल गेला अशें कळटा. आठ तारखे दिसते काल टीसीपी एक जो कॅबिनेटान ते मागीर वेंजी मेळ्ळो तुमकां तेजेर वेल्लीची रिक्वेस्ट आशिल्ली कितें तरी रस्ते कित्याक करपाचे म्हणून करता ओके आयज बीएसी मिटींग जी आसा ती नॉर्मली विधानसभेचे सत्र सुरू जावचे पयलीं जो सरकारान जो बिझनेस आमचे समोर दवरला विधानसभेत ताका मान्यता दिवप आणि ते सर्वपक्षी सगळ्या डिस्कशन जावपाचें म्हणजे आज म्हाका आज सगळ्या विशयाचेर म्हणजे 2 तारखेच्यान सुरू जातली 2 तारखेच्या ह्या वर्सांतलें पयलें सत्र आशिल्ले कारणान गव्हर्नर एड्रेस करतलो आणि त्यानंतर सप्लिमेंटरी जो डिमांड आसा न्ही त्या वेळेर तो प्रेजेंट करतलो आणि 8 तारखेक मुख्यमंत्री आपलो बजेट मांडटलो आणि मध्यंतरी असं एक झालं की 6 तारखेक पंतप्रधान येता पळय त्यामुळे 6 तारखेचो जो बजेट सेशनाचो दीस आसा न्ही तो शिफ्ट करून आमी 10 तारखेर करता सो त्या दिसा अचानक बिझनेस आसना ओके अशा तरेचें डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन जालें म्हणजे सादारणशे स्टार क्वेश्चन जे आसा न्ही 318 सुमार क्वेश्चन आसा आन्सर आसात बाकीचे डिस्कशन हे नॉर्मल जशें जातले म्हणजे एक आजच्या हातूंत पूर्ण म्हणजे जे ताणें विशय अपोजिशनान दवरले अपोजिशन लिडर विजय सदस्यांनी आणि सगळ्या खेळीमेळीच्या वातावरणात आजचे बिझनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जाली. गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मैदानाचेर झेंडा वंदन केले आणि राज्यपालान समेस्त गोंयकारांक 75व्या गणतंत्र दिसाची परबी भेटयली. 2047 मेरेन अमृतकालच्या मजतीन भारताक विकसीत भारत करपाक आमी प्रयत्न करूया असो उलो राज्यपालान मारलो. गणतंत्र दिसा निमतान राज्यपालान मुख्यमंत्री पदका सयत प्रशासनात उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या खातीर वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक पुरस्कार भेटयले. Instead of look west policy, look west also we can receive. I am not against that. But look west policy may not be taken as a basis for interpretation. Instead of that, Rasham Imamsa, so many things are there. I am crossing. So 2047, Vikasit Bharat through Amritakal is the purpose. Our Chief Minister and his team also trying to obtain achievement through this process, and we will be able to make our country a Vikasit Bharat in 2047. And I am appealing all of our people, irrespective of caste, creed or religion, we will try for that. I am appealing for that, and my best wishes for all the citizens here, we will have to make our Swaraj into a Suraj, and Gandhiji once stated, politics bereft of religion or dharma are absolute dirt. He used the word dirt, and forever to be shunned. So dharma may be inculcated in our mind, and on the basis of dharma, we can make Goa more a fertile state. And I am extending my Republic Day greetings to all
जय हिंद, जय भारत. मादोळ वाठारांतल्या जायांच्या फुलांच्या मळ्याक परतून एक फावट उजो लागलो. फाटल्या 8 वर्सां सावन सेगीत जायांच्या मळ्याक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार येता. मादोळच्या फुलकारांनी कश्ट करून वाडयल्ल्या जायांचें पीक नश्ट जायत चल्ला. देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली. कोण तरी मुद्दाम जावन उजो लायता असो आरोप फुलकारांनी केला. बुधवारा दनपारां म्हार्दोळ जायांच्या मळ्याक परतून उजो लागून पुराय मळो उज्यान लासून गोबर जाल्लो. फाटल्या 8 वर्सां सावन सेगीत उजो लागपाची घडणूक घडटा. म्हार्दोळच्या फुलकारांनी कश्ट करून वाडयल्ल्या जायांचें पीक आतां नश्ट जायत चल्ला. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या जायो उत्पादकांचेर आतां संकश्ट आयला. फाटलीं 8 वर्सां जालीं पुलिशेंत आनी पंचायतींत कागाळी करून लेगीत कांयच दखल घेतिल्ली ना म्हूण फुलकार सांगतात. तशेंच कोणे तरी मुद्दाम जावन हो उजो लायला असो आरोप फुलकारांनी केला. कांय दिसा उपरांत म्हाळसा जावपी जायांच्या जात्रेक जायो खंयच्यान दिवचो असो प्रश्न आतां तांकां पडला. माझो व्यवसाय म्हणजे हो धंदो हेजेर जायचेरूच आसता. आमी 3 म्हयने मी जायचे कितें करून आमी वर्सभर खाता. कळ्ळें तुका. आमचे आतां पयलींचे जाणटेल्यांचे हे आज पर्यंत आमी ते चलयत आसा, घेवन आसा ते. त्या बद्दल आमी कांयच म्हणना की आमचे कोण हे करता न्ही आमकां कांय खबर ना. नक्की कितें प्रकार घडला हांगा? हय कितें प्रकार घडटा कांय खबर ना. बिल्डरूय खाता तेवूय आमकां कांय खबर ना. वर्सा वर्स आमी पालयता उजो. कंप्लेन केले कांयच आमकां येना. परत कितेंच येना मेळना आमकां. ओके, सो आता फाटली कितली वर्सां जाली उजो लागपाचो प्रकार घडटा? 10 वर्सां जाली आतां उजो लागता हो आतां. दर वर्सा उजो दर वर्सा लागता. कंप्लेन केल्या तेजेर आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळना. कांयच करना कोणूच येना. बिल्डराचो मागीर कितें डोळो आसा आसूंक शकता. ते आमकां कांय खबर ना. आसूंक शकता. बरें, आनी कोणाचेर संशय बीन तुमचो? खंयचे आसा हेजे भायले आसा पळय ते सकयल काम करता तेंचेरूच दुबाव आसा आमकां. ते दीसभर ते हांगाच आसता, दोंगरारूच आसता. आमी आसता आमच्या घरा कडेन. आता आमच्या हांगा हायवेच्या सायडीक जायांचे मळे आसा. आता काल तांकां उजो घातला. पण हांवें एक 3 म्हयन्या पयलीं कंप्लेन केल्ली पुलिसांक की ते आवटसायडर ते सिमेंटाचें काम करता. म्हाजो तेजेर डावट आशिल्लो. पण तेजेर पुलिसांनी कांयच कंप्लेन घेवना. पण आतां म्हाका डावट मारता की हांवें कंप्लेन दिल्या म्हणून तेंच्यांनी परतून उजो घातला अशें म्हाका दिसता. आतां फुडें पुलिसांनी कितें करपाचें. सध्या हांव आसा म्हाड्डोळा हांगासर, जंय काल जायांच्या मळ्याक उजो लागपाची घडणूक घडली. हांगा सुमार 7 ते 8 शेतकाऱ्यांचे म्हणजे हे जायांचे पीक घेवपी जे फुलकार आसा तेंचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जालां. ह्या सगळ्या जायकारांक दुबाव आसा की कोणे तरी मुद्दम जावन उजो घातला आनी तशें थंय सकयल्ल्या वटेन कांय जळयले पेपराचे कुडके मेळ्ळ्या. सो फाटली 8 ते 10 वर्सां सेगीत म्हणजे तेंचो सिजन लागच्या पयलीं पावसा पयलीं हांगा उजो घालपाचे प्रकार घडत आसा. त्या संदर्भात ह्या शेतकारांनी मळेकारांनी वारंवार पुलीस स्थानकात तक्रार दिल्या, पंचायती कडेन कंप्लेनी दिल्या, पूण अजून मेरेन तेजेर कांयच एक्शन घेतलेली ना. सो हांगा कोणाचे बिल्डर लॉबीचो हात आसूं येता असोय तांकां दुबाव आसा. त्या भायर सकयल्ल्या वटेन कांय परप्रांतीय लोक बेकायदेशीरपणान वेवसाय करता. सो त्या वेवसाया संदर्भात स्थानीक युवकांनी कंप्लेन केल्ली. त्याचो बदलो घेवपाक उजो घातला काय कितें असोय तेंच्या मदीं संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा. स्थानीक आमदार जावं प्रशासनान हेचेर लक्ष घालचें आनी ह्या मळेकारांक न्याय मेळोवन दिवचो अशी त्या मळेकारांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. जो मेरेन गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना तो मेरेन मायनिंगाक आमचो खर विरोध आसतलो अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला मायनिंगे खातीर EC दिल्या. तरी लेगीत देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्त्रोतां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना. तो मेरेन आमचो विरोध कायम आसतलो अशें मुळगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केलां. दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला मुळगांवची 164 हेक्टर जमीन मायनिंग लिजात येता. तातूंत श्री केळबाई देवीचे मेळून हेर देवळां, 232 घरां, शाळा आनी सैमीक उदका स्त्रोताचो आस्पाव आसा. देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्त्रोत भायर काडची अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा. लोकूय संघटीत आसात. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत जाल्ल्या सुनावणे वेळारय लोकांनी मायनिंग लिजाक विरोध केल्लो. तरी लेगीत पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ली EC अन्यायकारक आसा अशें मुळगांवच्या लोकांचें मत आसा. आनी आमी जे झगडटले हे गांवच्या अस्तित्वा खातीर झगडटले. जे अस्तित्व आमच्या गांवचें टिकून उरचें म्हणून आमी झगडटले. आनी जर तेंच्यांनी आतां तांकां EC जर दिली आनी काम जर सुरू केलें जाल्यार पयल्यान पयलीं आमचो गांवचो विरोध आसतलो. विरोध हो आमी पयलीं पासून केल्ले आसा. ज्या मायनी खातीर जे आमचे मुळगांव डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा, जी आमची शेतां भातां कुळागरां म्हणा जी डिस्ट्रॉय जाल्ली आसा ती आमी आमच्या दोळ्यांनी आज 50 वर्सां जालीं दोळ्यांनी पळयता.
आणि ह्यान फुडली जी पिढी येतली ते पिढीक त्रास जावपा जायना म्हणून आमी 11 तारीख जे हियरिंग जालें त्या हियरिंगाक आमचे प्रश्न मांडलेले आणि हितून आमचे सीएमान आमच्या आमदारान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की जी तुमचे जे प्रश्न आसा फॉर एग्जाम्पल जी लिजान जी घरां आसा देवळां आसा तळी आसा ही आमी जी तुमची कितें आहा ती सगळे लिजा भायर काडटले म्हणून पण टील डेट मेरेन सरकारी अधिकारी कोण आमच्या कडेन येवंक ना किंवा कंपनीचोय अधिकारी येवंक ना. खरें तर तेंच्यांनी आमच्या कडेन येवन बसून मिटींग घेवन बाबा कितें कितें कशें कितें करुया हे इसी दिवच्या पयलीं उलोवपा जाय आसलें पण ते आयज मेरेन आमच्या कडेन येवंक ना. म्हणून आमकां अशें दिसता की हे जे हियरिंग 11 तारीख जे हियरिंग ऑगस्टाच्या 11 तारीख पब्लीक हियरिंग जालें हे खंय तरी हे हियरिंगूय खंय तरी बेकायदेशीर आसा. गांवचे जे लिजाक 164 हेक्टर जी जागो गेल्लो आसा हो जाग्यान गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ना. ही प्रॉपर्टी आहा ती ओनर आसात कुमनीदादची आसा आणि जेन्ना सुप्रीम कोर्टान जेन्ना मायन जेन्ना स्क्रॅप केली तेन्ना जे पोजेशन आसा ते ओरिजिनल जे कोण आसा तेंच्या कडेन येल्ले आसा आणि जर मायन आता सुरू करतलो जाल्यार कंपनीक सुद्दां ते जे कोण ओनर आसा तेंच्या कडेन एग्रीमेंट करूनच मायन सुरू करची पडटली नाजाल्यार तेंकां हांगा मायनीर आमी पांय दवरूंक दिवचे ना. जरी तेंच्यांनी मायन जरी गव्हर्मेंटान जरी लीज दिले पोजेशन सद्या तरी आमच्या गांवच्या लोकां कडेन आसा गांवच्या कुमदाती कडेन आसा म्हणून आमचो हेका प्रखर सारको विरोध आसा. आणि जर यदा कदाचित बाय फोर्स सुद्दां मायन जर सुरू केली जाल्यार आमी मायनीर वचून न्हिदतले इतलें मात्र खरें. हियरिंग जालें गव्हर्मेंटान एडजस्ट केलें हें केलें आनी हियरिंग जालें 60 हॉलान आनी हियरिंगाक प्रत्येक नागरिकान जे आमचे कोण थंय आसले हजर तेंच्यांनी उलोवन सांगलें की ह्या मायनींग चालू करपाक आमचो खर विरोध आहा. कित्याक आमचे कितलेशे जे डिमांड आहा ते तेंच्यांनी कांयच फुलफील करूं ना आनी एकदां मायन चालू जाली काय मागीर ते लक्ष दिवचें ना. म्हणून तरी आसतना गव्हर्मेंटान तांकां हें दिली इसी कित्याचेर सायड इन्स्पेक्शन केलें तेंच्या मनशांनी दिल्लीकसून इन्स्पेक्शन केलें तें आमकां काय खबर ना कितें केलें आनी कितें रिपोर्ट दिलो तो रिपोर्ट तरी एटलीस्ट आमकां दाखोवंक जाय आसलो आमी बाबा असो रिपोर्ट केला वो तुमकां मान्य आहा काय ना. त्या गांवाचो अधिकार पयलो जी गांवांत कितें घरां शेतां आहा तेचो अधिकार पयलो गांवाचो. कितेंय करतलो जाल्यार पयलीं गांवाचें हें घेवंक जाय. तुमी इसी दिल्यार आमकां कांयच सांगूंक ना कितें आनी इसी आतां दिल्यार जरी तुमी जाल्यार आमी जो पर्यंत आमचे प्रश्न सॉल्व जायना जो पर्यंत आमची घरां हें भायर काडिना तो पर्यंत आमी तांकां कशीच मायन चालू करूंक दिवचें ना. तेंच्यांनी जाय तें करूंक आमकां व्हरून भितून उडयलें सुद्दां जाल्यार आमी रेडी आहा एनी टायम वचपाक भितून कितें गांवा खातीर आमी हें करपाक तयार आहा कितें सॅक्रिफायस करपाक. पूण गांवाचें वायट जाल्लें आमी वायट करून सोंसून घेवचें ना. गांवाचें जाता इतलें तेंच्यांनी हें करपाचें आनी जी इसी दिल्या पळय तेचेर गव्हर्मेंटान परत विचार करचो आनी तांकां परत सर्वे करून तेंच्यांनी आमकां बरो घेवन गांवकारांक थंय दाखोवपाचें ही बाबा आमी अशें अशें पळयलां तेन्ना हांगा इसी दिवपाक जाता पण तें आमकां प्रूफ करून दाखोवपाचें जाय. म्हाका आतां खुबशीं वर्सां जालीं आमी शेती करता आनी जेन्ना डेप्यान मायन चलयली तेन्ना बरें आसलें. जेन्ना वेदांत कंपनी कांय वर्सांनी आली ते वेदांत कंपनीन प्रत्येक शेतान माती घरांनी माती तेंच्यांनी कांय तशें काडूंक ना. सगळी लुकसाण करून दवरली. कांयच आमकां लुकसाण दिवंक ना. भुरग्यांचें कांय पळोवंक ना. लोकां जाणट्याचें कोणा जे लोक आमचे मायनिंग भुरगे काम करता तांकां सुद्दां जेणी काडलेले आहात. थोड्यांक घेतल्यात थोडे घेवंक ना. घेता नाल्यार सगळ्यांकूच घेवपाचें नाल्यार सगळ्यांकूच काडून उडोवपाचें. म्हाजो प्रश्न आहा मायन तुमी चलयात पण आमचो मुळगांवचो तुमी सांबाळ करात. आयज श्री केळबाई धायम तळी हेंच्यांनी आमकां साबार केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मुळगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुरगांवांत वाडपी कोळशाचें प्रदूशण आनी हळशिकावण्या वासाचो विशय थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घातलो. प्रदूशण कित्याक लागून वाडला तशेंच नेमको वास कसलो येता तें सोदून काडपा खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्यान एमपीटी, अदानी आनी JSWक सुचोवणी दिल्या. मुरगांवांत कोळशाचें प्रदूशण वाडला तशेंच वास्को सड्यार घाण वास मारता. दर दिसा सांजे सड्यावेल्या लोकांक घाणयारो वास येता. ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून लोकांक त्रास जावपाक लागला. हे विशींची कागाळ लोकांनी आमदार संकल्प आमोणकारा कडेन केल्ली.
होच विषय घेऊन आमदारान बिरेस्तारा उपजिल्लोधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ह्या वेळार MPT, अदानी आणि JSWचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आयज आमची मिटींग आसली हांगासर. आज आमच्या लोकल MLAन आमकां हांगा आपयलेलो की कलेक्टरा कडेन जे ऑथॉरिटीज आसा ते पोल्युशनाच्या विशयान ते आयज येयलेले म्हणून आमकां सगळ्यांक सांगपाक की थंय एक व्हडलो प्रॉब्लम जाला आमचो सड्यार ते मुरगांव हितून की तो अदानी JSW ते कोल हे करता. पयलीं तर पोल्युशन करून आमी सगळ्यांनी इटले तांकां सांगून आयज तो हो जो वास मारपाक लागला जसो टायर जळयलेल्या भशेन असो की आमकां ते ब्रिथींग बसून घेवपाक येना. तशेंच आमचे थंयसर खूब ल्हान भुरगीं स्कुलाची आमचे त्या रोडा वयल्यान बीन घरा कडेन बीन वयता. जर आमकां घेवन ब्रिथींग जायना ती भुरगीं कशी घेतली ते आमी आतां जे सामके हे इटला ते जे अदानी JSWचे म्हणजे आयज आमी MLAचेर प्रेशर घातला बाबा तूं कशा भशेन ते कितें तरी आमकां सोल्युशन काडून हें करपाचें म्हणून. आयज सरान आमी तांकां आपोवन तेंचे मिटींग घेतलेली जॉयंट मिटींग. पळोवया फुडें ते कितें तेजें डिसिजन जाता. थळाव्या लोकांनी केल्ल्या कागाळी प्रमाण आपूण उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार प्रदूषण आणि घाणयाऱ्या वासाची गजाल घातिल्ल्याचे आमदार संकल्प आमोणकरान सांगले. सडा वाठारात येवपी घाण वास नेमको कसलो हें कळूंक ना, पूण JSW, अदानी आणि MPTच्या अधिकाऱ्यांक हाची चौकशी करपा खातीर एक सप्तकाचो वेळ दिल्ल्याचे मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगले. त्याच प्रमाणे आयज आमी हांकां JSW आनी अडानी स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा आनी MPTकूय सांगलेलें आसा की बाबा वास येता तो कसो वास येता खंयसून तयार जावपाक लागलो सो हेजे भितर लक्ष घाला म्हणून. आनी तांकां सांगलें आसा एक विकाचो टायम दिलेलो आसा. तेंच्यांनी थोडीशी गजाली आसा ती आमी करतले म्हणून सांगलेलें आसा. बट तेंचें म्हणणें अशें आसा की हो जो कोलाचो जो आसा तो कोलाचो हो वास न्हू, ह्या कितें आसा तें आमी तांकां सांगता. कोलाचो आसूं कितें आसूं जेन्ना हो वास येता तेजेर बाबा हे MPTन खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हो कसलो वास येता कितें आसा तेजेर फायंड आवट करचें. तेजे लागून आमचे गोवोरमेंटाचे ट्रॅफिक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय हें करतले. आनी हांवें तांकां सांगलां आमी जर पाशेस काडला इतले दीस काडून रावलेले आसा. जर हे 15 दिसां भितर आनी फुडल्या विका भितर जर तुमी हे इशू सॉर्ट आवट करना जाल्यार म्हाका मागीर आख्खे आमचे मुर्मुगांवच्या लोकांक घेवन तुमचे अगेन्स्ट बाबा म्हाका मागीर एज्युकेशन करचें पडटलें. सो ते ना जावच्याक लागून कित्याक इतली वर्सां आमी थंय रावता ते एरियेन वास असो वास आमकां केन्ना येनासलो. कित्याक आमचे मुर्मुगांवान अशें जाल्लें आसा तो गार्बेजीचो वास आमी घेवन तो एक आमकां संवय जावन पडलेली आसा लोकांक सगळ्यांक. आतां हो एक दुसरो वास येवपाक लागलो पूण हो त्रास आमीच घेवपाचो, आमच्याच मुरगांवच्या लोकांनी घेवपाचो. हेजो फायदो मुरगांवच्या लोकांक कोणाक आसा. आनी हो वास आतां कितें आसा आतां बॉक्सायडूय थंयसून ट्रान्सपोर्ट जावपाक लागलेली आसा, जिप्सनूय जावपाक लागलेली आसा ट्रान्सपोर्ट. सो हे जे कार्गो आसा तेजे लागूनय जावंक शकता हे वास येता तो. सो हांवें थोडे व्हिडियोज काडलेले प्रूफ म्हणून. ते प्रूफ व्हिडियो तांकां दाखयला आयज मिटिंगेक हांवें कित्याक कशें डस्ट पॉल्युशन जाता, कसो हो वास येता हे. सो हेजेर खंय तरी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां सांगलें आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका हो विकाचो टायम मागलेलो आसा. Honorable MLA Marmugao Sankalp sir, we had a meeting as he has raised the concern that some unusual smell is coming in his constituency in the evening time. So as per his request, we had a meeting and we had called the MPT, Southwestern Ports and Adani Ports. Also the Pollution Control Board and Health Department representative was present. So as of now, we had given a 1 week time to the MPT and the Adani Ports to ascertain whether the cause is really coming from their premises, and after that we will have a joint inspection. As of now, no warning because the source of the smell is not yet ascertained, so we are not sure from where it is coming. So for that we have told MPT first to ascertain from at their level where the smell is coming, and if it is coming, then we will have a joint inspection, and after that we will give our report. गोमंतक TV खातीर मुरगांवच्यान शुभम तिळोजी. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला। चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।